मोगाच्या इश्टानो आयज पवित्र सभा दोन दोमदुताची परब समोर उमता. सान सिमाव आनी सान जूड. आनी हे दोगूय जाण जेजूचे सीस आसले. 12 मोदले विचून काडलोले हे दोगूय जाण सीस आसले. आनी हांची नांवां आमकां सेकंड लास्ट आयकूंक मेळटा. पयलें नांव जोरी तोर पेद्रूचे आनी जाल्यार निमाणे जुदास इस्कारियोताचे. हांची नांवां आमकां सेकंड लास्ट आयकूंक मेळटा. तांची नांवां काबार जावच्या पयलीं आयकूंक मेळटा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या 12 सिसांतले विचून काडच्या पयलीं जेजून कितें केलें तें आयज आमकां शुभ वर्तमान सुरवातेकूच सांगता. 12 शिसांक विचून काडच्या पयलीं ताणें मागणें केलें. ताणें आख्खी रात ताणें मागणें केलें आनी मागीर ताणें आपल्या 12 शिसांक ताणें विचून काडलें. हे व्हड काम ताणें केलें. आनी आयज जेजू आमकां हीच शिकवण दिता. जेन्ना आमी व्हड काम कोत्ता ओ कठीण काम कोत्ता सुरवातेक मागणें करूंक. जेजून मागणें केलें आनी आपल्या शिसांक ताणें विचून काडलें. तशेंच आमी व्हड काम करच्या पयलीं ओ कठीण काम करच्या पयलीं मागणें करूंक फावो. आनी ह्या 12 शिसांतले आयज सान जूड आनी सान सिमाव हाची परब आयज आमी समोर उमता. आनी हांचे विशीं आमकां शुभ वर्तमान चडशें कांयच सांगिना, कांयच बरयलेलें दिसना. पूण कांय बरोवपी म्हणटा सान सिमाव जावन आसलो उर्बेवून. ताका उर्बा आसली. उर्बा आसली देवाचें उतर परगटूंक. ताका उर्बा आसली बरेंपण हाडूंक, दुसऱ्यांक दिवंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जायते फावटी ह्याच उर्बा ताणें आपल्या जिवितांत दाखयलें आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिलो. आनी दुसऱ्या वाटेन सान जूड तो जावन आसा पेट्रन ऑफ लॉस्ट कॉजीस. म्हणजे लोकांच्या जिवितांत होप नासता तेन्ना तोच लोक ह्याच एपोस्टलाच्या फाटल्यान धांवता आनी ताचो आदार मागता. तर आयज आमी आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया. ह्या एपोस्टलाच्या भाशेन आमी विचारुया आमच्या जिवितांत उर्बा आसा काय. जेन्ना आमच्या जिवितांत उर्बा आसता तेन्ना आमी खुशालकायेची मनशां जावंक पावता. आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. देवाचो मोग आनी दया दुसऱ्यांक दिवंक पावता. जेजूक देवाचें उतर परगटूंक सदांच उर्बा आसली. आनी हाकाच लागून ताणें जायते जाणांक बरें केलें. आनी हें आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां. बेंजामिन फ्रँकलीन अशें म्हणटा, डायड एट 20 and raised up buried at 60. Died at 20 and buried at 60. म्हणजे जायते फावटी आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय म्हणून आमी जियेता. आमी उर्बा दाखयना. उर्बा आमकां आमचो भावात घट दवरता. उर्बा आमकां खुशालकायेची क्रिस्तांव जावंक आपयता. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया सदांच आमी आमच्या जिवितांत उर्बा दाखोवंक आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक. देवाची कृपा आनी आदार आयच्या मिसांत आमी मागुया.